नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। मोदी सरकार 2.0 चो विस्तार जाणट्यांक देऊन 43 नवे आदिवासी ओबीसी एससी एसटी इंजिनियरिंग मंत्रिमंडळाची सरासरी पिराय 58 सरकाराक नवो दम। ब्रेस्तारा पणजी मडगांव सीझेडएमपी जनसुनावण्यो थारिल्ले प्रमाण सरकाराची तयारी आडमेळी नाका म्हूण मोठो पोलीस बंदोबस्त सुनावणी धुकलूंक राजकीय एक्टिविस्टांचो नेट। कोविडान सोंपिल्ल्यांच्या फामिलीक 2 लाख रिक्षावाले पायलट अशा पारंपारीक धंद्यांक 5,000चो आधार कुळ्या डबल ट्रॅकाक जमीन ऑक्टोबर मेरेन 100% लसीकरण मंत्रिमंडळाची बसका। विधानसभेक मायकलाच्या घरकान्नीचोय बीजेपी तिकेटीक दावो। मायकल म्हणटा फाटले खेप साळगांव रावपाची पर्रीकारान आडायली लोबोचो शिवोले साळगांवचेर दावो। आणि लिजंडरी ऑलराउंडर एक्टर दिलीप कुमार संवसाराक अंतरलो। 98 वर्सां पिरायेचेर निमाणो स्वास जुहू निमाणे संस्कार पुराय देशाची 3 पिळग्यांची दिलीप कुमाराक आर्गां। मोदी सरकार 2.0 चो 2 वर्सांचेर विस्तार 53 आशिल्ले जाणट्यांक देऊन 43 नवे। पोखरियाल जावडेकर प्रसाद गंगवार हर्षवर्धन धरून 12 मंत्री भायर। सिंधिया नारायण राणे सोनोवाल मंत्री। 11 बायलो 4 आदले मुख्यमंत्री 13 आदोगार 6 दोतोर 5 इंजिनियर 7 आदले अधिकारी। ओबीसी आदिवासी एससी एसटीचे बॅलन्सिंग मंत्रिमंडळाची सरासरी पिराय 58। मोदी सरकाराक नवो दम। मैं नारायण तातुराणे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ब्रेस्तारा सावन पणजी मडगांव सीझेडएमपीच्यो जनसुनावण्यो थारिल्ले प्रमाण सरकारान पणजे कांपालार आनी मडगांव एसजीपीडीए कडेन सुनावणेक सगळी तयारी केल्या। सुनावण्याक आडमेळी नाका म्हूण पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात। मडगांव एसजीपीडीए मार्केटांत सांगी नासतना जागो आडायलो म्हूण वेपाऱ्यांचो बोवाळ। तेवटेन सुनावणी फुडें धुकलूंक राजकीय पक्ष एक्टिविस्टांचो नेट। घर खात्याचो अतिरिक्त सचिव श्रीनेत कोठावले पणजे जाल्यार पणजे सीसीपीचो कमिशनर
आग्नेल फेर्नांडीस आणि सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड्साचो संचालक जॉन्सन फेर्नांडीस मडगांव CZMP सुनावणेक पिठासीन अधिकारी. मडगांवां CZMP मार्केटाच्या सुवातेर जनसुनावणी जाता. थंय तयारी चल्ल्या. मार्केटांत येवंक गिरायकांक वाट ना म्हण पसरकारांनी बोवाळ घालो. बॅरिकेड्स काडले. उपजिल्लोधिकारी बाकीच्या अधिकाऱ्यां सयत थंय पावलो. चड बोवाळ जावचो न्ही म्हणून बंदोबस्ताक सुमार 600 पुलीस. लोकांक धंदो तुमच्या फंक्शना खातीर लोकांनी पोटार हाड कित्याक 1 आनी 2 लोक ना यांचे घर चलता ह्या धंद्याचेर तुमचे पॉलिटिक्स चलता ह्या धंद्याचेर आतां हे विदावट एनी नॉलेज विदावट एनी आमकां हे इन्स्ट्रक्शन दिनासतना तेंच्यांनी आतां फाल्यां ती बंद करता म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर केला कलेक्टरांनी. तर आमी हे मागता की बाबा तुम्ही कितें डिसिजन घेता ते आमकां पयलीं कळोवया कित्याक आमचो कच्चो धंदो. Place sufficient number of staff and we have made whatever possible arrangements that we could do, we have done that, and the staff has been briefed about their duties and we expect that there will be no problem. जे उलयतले तांकां कळयलां. आमी ऑलरेडी हे केल्ली आसा तांकां थ्रू SMS टू ऑल द स्पिकर्स जे कोण आसा ते कलेक्टरा कडच्यान तांकां SMS गेल्ले आसा आनी तेंचे नंबर जे आसा तेंचो टर्न जो आसा तो सिरियल नंबर तांकां दिल्लो आसा. पणजे कंपालारूय सुनावणेची तयारी. दोनी कडेन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करूंक मेळटलें. ज्या कोणी लोकांनी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन केलेलें आसा तेंचे आमी लिस्ट केलेलें आसा तांकां नंबर दिलेलो आसा 1 2 1 and so. सो त्या नंबरा प्रमाणे तांकां SMS केलो जातलो आनी तांकां बोलपाची संदी दिली जातली त्या जाग्याचेर. तेंच्यांनी आपलें जें कितें आसा CZMPच्या माध्यमाचें तेंणी तेंच्यांनी सांगचें. तेंच्यांनी आपल्या थंय कैफायती मांडच्यो आनी आपलो CZMP प्लॅन कसो बरो जातलो हेचेर तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन करूं शकता. तशेंच जे कोण लोकांनी रजिस्टर जावंक ना त्या लोकांनी स्पॉट रजिस्ट्रेशन करचें पडटलें. ते रजिस्ट्रेशन त्याच जाग्यार जातलें. सकाळी 10 ते 2 पासून आमी फ्रेश रजिस्ट्रेशन घेतले आनी ते रजिस्ट्रेशन जे लोक रजिस्टर जाता जे लोक पयले रजिस्टर जाल्लेले आसा तेंचे सोंपल्या नंतर तांकां आमी घेतले. तांकां उलोवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. तेंचे सजेशन सुजाव जे आसा ते मांडपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. कितले लोक एट अ टायम तुमचे दोनूय आमी सध्या 1000ची कॅपॅसिटी दवरून आमी पंडाल उबारलेले आसा. तशेंच आमी थोडी होल्डिंग एरिया ज्या जाग्यार कोण स्पॉट रजिस्ट्रेशन करतात आनी तांकां येवन बसून तांकां आयकपाचें जर दिसता अशें जाल्यार अशेंच हितून आमी तांकां जागा प्रोवायड करतले जेणे तांकां आयकोंक मेळटलें. आप म्हणटा सरकाराक लोकांचें पडिल्लेंच ना. सुनावणेक येतना जतनाय घेवची. आप मजतीक आसतलेच. आनी हे आमी इतल्याच खातीर म्हणटा की गोंयान जमावबंदी आसा, कर्फ्यू आसा, कोविडाच्यो केसी वाडत चल्ल्या, पावस पडटा आनी तातून येरादारी ना, ट्रान्सपोर्टेशन ना आनी असल्या वेळार ही भौशीक सुनावणी करप म्हणल्यार गोंयकारांक फोटप, गोंयकारांचो घात करप हे बीजेपी सरकार चलयता. आनी हांव सगळ्या गोंयकारांकडे मागता की भौशीक सुनावणेक पब्लीक हियरिंगाक तुम्ही मोठ्या संख्येन येया. पूण येता आसतना कोविडाचे जे सगळे नेम आसा तुमचे सुरक्षेचे तुम्ही स्वतः जावन जतनाय घेया. आमचे लीगल सेल तुमकां मदत करपाक दोन्ही कडेन भौशीक सुनावणेच्या स्थळाचेर आसतली. कोविडान सोंपिल्ल्याच्या फामिलीक 2 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया. रिक्षावाले, पायलट अशा 30,000 पारंपारीक व्यावसायिकांक 5,000 रुपया अश्यो अर्थीक आदाराच्यो स्किमी सरकारान बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत पास केल्यो. कोणे डबल ट्रॅकाक जमीन क्लियर, गांवांनी टॉवर रेंट कमी करपाचें थारलां. 30 ऑक्टोबर मेरेन 100% टिकाकरणाचें सरकाराचें टार्गेट. It is a proposal for the amendment of the Goa Town and Country Planning Act
तितूंतलो तो दमन एंड दीव काडपा खातीर अमेंडमेंट आशिल्ली. दमन एंड दीव काडपा खातीर scheme for the providing ex gratia financial assistance to the family of the victim of the COVID-19. 2 lakhs rupees ex gratia आमी दिवपाचें थारायलें. इनकम लिमिट 8 लाखाचें दवरलें. प्रोक्युरमेंट ऑफ द लँड विलिंगली जेंच्यांनी एनओसी दिल्ली पूण हे मडगांव डबल ट्रॅकिंगा खातीर ताच्या खातीर ताका 5 कॅबिनेट अप्रुवल दिल्लें आसा. ताच्या उपरांत proposal for signing the agreement with the Tayo Nippon Sonso with the long-term contract of the 5 years with the LMO tank at a Goa Medical College. जे सगळे रिक्षाकार, पायलट, इवन दो NMR वर्कर्स जे पंचायतीन NMR रजिस्टर्ड आसा, बरो सगळे वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे जेंचो लायव्हलीहूड लॉस जाल्लो आसा तांच्या खातीर वन टायम तांकां रिलीफ दिवपाक क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप PPP डिव्हिजन असेल ताका डिपार्टमेंट केल्ले आमी. अजून एक आमी टॉवर पॉलिसी जी आशिल्ली, टॉवर पॉलिसी जे आमचे रेंट आशिल्ले ते रुरल एरियेन जेंकां टॉवर्स बसोवपाचे आसा ते फॉर इनिशियली ज्या ह्या वर्सान कोण बसयतलो ताका फक्त 10% ऑफ द रेंट आसतले. दोनूय डोस जावपाक जेन्ना टिका उत्सव 3 हो 3.2 कंप्लीट जेन्ना जातलो तेन्ना दोनूय डोस कंप्लीट जातलो. म्हाज्या अंदाजान इट वील टेक अनदर 2 months म्हणजे ऑगस्ट सप्टेंबर हे लास्ट 30th of October पर्यंत म्हज्या अंदाजान 3.2 टिका उत्सव कंप्लीट जातलो 30th of October पर्यंत. पणजे पॉलिटेक्निकाच्या भुरग्यांची उरिल्ली इंटरनल परीक्षा ऑफलायन घेवंक सोदतात म्हूण बोवाळ. डिप्लोमा भुरग्यांक घेवन NSUIची प्रिन्सिपलाच्या कचेरेचेर धडक. सगळ्यो परीक्षा ऑनलायन जावंक जाय म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगूनय परीक्षा ऑफलायन कित्याक काय म्हूण प्रस्न. उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑर्दी प्रमाण ऑफलायन परीक्षेक सरकाराची मान्यताय लागता ती खंय पॉलिटेक्निका कडेन ना. NSUI Goa along with polytechnic students, government polytechnic pension, we came to meet the principal of the college. because कालूच तांची एक नोटिफिकेशन रिलीज जाला फ्रॉम द कॉलेज सेइंग दॅट द इंटरनल एग्जाम तांची उरयल्ली टू बी कंडक्टेड इन ऑफलायन मोड. CM on record has said that the DT, the diploma exam, will be conducted in online mode. आणि आमकां अशी खबर आयला फ्रॉम इंटरनल न्यूज दॅट द फायल रिगार्डिंग द ऑनलायन एग्जाम इज ऑलरेडी बीन क्लियर्ड बाय द CM. ती फायल जी आहा DT कडेन पावला. द डायरेक्टर ऑफ the technical education, he is not releasing the file of online exam. And as per the latest notification of the collector, if there is any exam to be conducted in offline mode, जाल्यार गव्हर्मेंटाचो अप्रुवल जाय पडटा. सो आमी प्रिन्सिपलाक विचारलें तुमचे कडेन गव्हर्मेंटाचो अप्रुवल आसा टू कंडक्ट द इंटरनल एक्झाम इन ऑफलायन मोड. ताणें म्हणलें आमचे कडेन गव्हर्मेंटाचो अप्रुवल ना. आनी ताणें आमकां अश्योरन्स दिला दॅट फायनल एक्झाम जी आसा ऑफ डिप्लोमा एक्झाम दॅट वील बी कंडक्टेड इन ऑनलायन मोड. आनी फायल ऑलरेडी क्लियर जाला म्हटलें. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान सरकार लोकांच्या भावना कडेन खेळटा. गोवा फॉरवर्डाचो सरकाराचेर आरोप. लाडली लक्ष्मीची सँक्शन लेटरां दिता म्हूण सांगतले सरकारान पयशे खंय आसा ते खंय सांगचे. लोकांक वरांची वरां लायनींनी उबे दवरतात. गृह आधाराचें तेंच. 6 म्हयन्यांनी टीम गोवाचें सरकार येतलें तेन्ना खंय सगळें जाग्यार पडटलें. आनी आतां इलेक्शन लागीं तेकला तुमी काडून सँक्शन लेटरां दितात पूण पयशे खंय आसा हाजेर मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिवपाची गरज आसा. मागीर तुमी प्रत्येक वर्ग जो आसा तो मागीर शेतकरी वर्ग जावं, डॉक्टर वर्ग जावं, आमची बायलां जावं, महिला जावं, कोणूय सगळ्यांक तुमी सगळ्या वर्गां कडेन तुमी फकाणां करपाक लागले. गृह आधाराचे पयशे 3-2 महिने 4 महिने येनात. म्हणजे बेजिकली वुमेन अँड चायल्ड ऑफिसावर कसो बोवाळ जालो तो. कांय लोकांची फॉर्मात गायब जाल्यात तांच्यांनी सबमीट केल्ले. विच मिन्स प्रमोद सावंत इज ट्रायंग टू प्ले विथ द इमोशन्स अँड ही कंटिन्यूज इट. येणाऱ्या दिसान विधानसभेन सुद्धा आमचो अध्यक्ष हे सरकाराक उगड्या पाडटलो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस विथ रिगार्ड्स टू स्टेट ऑफ फायनान्सीस. 6 महिने उरल्या तुजी एक्सपायरी सोंपपाक आनी एक्सपायरी सोंपत आयिल्ल्या तुजी. सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस गव्हर्मेंट. एवरीथिंग थिंग्स विल फॉल इन प्लेस वन्स टीम गोवा फॉर्म्स द गव्हर्मेंट आफ्टर 6 months. लिजंड्री एक्टर दिलीप कुमार गेलो. फातोडेर 98 वर्सां पिरायेचेर निमाणो स्वास घेतलो. हिंदुजा हॉस्पिटलांत फाटले कांय दीस जाले ताचेर उपचार चलताले. मूळ नांव युसूफ खान. देवदास, नयादौर, मधुमती, राम और श्याम, मशाल, मुघल ए आझम
अशी एका परस एक हिट फिल्म ताणें दिली. सांजे जुहू मसणभुंयेंत दफनविधी जाले. 3 पिळग्यांची दिलीप कुमाराक आर्गां. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. विधानसभेक मायकलाची घरकान्न पर्राची सरपंच डिलायला लोबो बीजेपीचे तिकेटीक दावो करतली म्हूण आमदार मंत्री मायकल लोबोन जाहीर केला. फाटले खेपे साळगांवचो सीट फ्राक आशिल्लो म्हूण खंय डिलायला उबी रावपाची आशिल्ली. पर्रीकारान खंय तिका वेंचणूक लडोवं नाका म्हूण सांगलें. लोबोचो शिवोले ना जाल्यार साळगांवचेर दोळो. If Ricky wants to contest against me, he is free to contest. And you are more happy. आमची फ्रेंडशिप सदांच उरतली. आय एम हिज व्हेरी क्लोज फ्रेंड फॉर मेनी इयर्स. आमची मिसेस Gorkhan. Delilah Lobo is no, Delilah Lobo is in active politics for the last 15 years. 10 years as a sarpanch, 5 years as a panchayat member. If party gives her ticket, she will contest. This is the first time you have spoken that your missus would be interested in contesting. She was interested in last time also. No, everybody knows that. Knows that, yeah, correct. Yeah. Now you have come openly. आमचो डिफेन्स मिनिस्टर आदलो आणि एक चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर came to our house and told her not to contest. Okay, that is how Jayesh has become the MLA of that constituency. Family politics करता. तिथून family politics ना. ते ना she is in active politics for 15 years. Correct. So she will put a return application. That's what the other day she told me. Okay. That she wants to contest. There are two constituencies. One is Saligaon, one is Shiolin. She will put for either one. Wherever she gets, she will contest. Delilah had told Parrikar why. Because we knew that Saligaon seat is very weak as far as Dilip was concerned. We are not against Dilip. बांगिणी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाक हायकोर्टान आनी एनजीटीन बावटो दाखयला. कोणाक हरकत आसा जाल्यार हायकोर्टान वचचें म्हण आमदार मंत्री मायकलाची चॅलेंज. बांगिणी प्लांटाक खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊचो पूत सिद्धेश विरोध करता म्हण पत्रकारांनी मायकलाक विचारिल्लें. ट्युरिझम आनी स्टार हॉटेल्स खंय ल्हव ल्हव सुरू जातात. Slowly tourism will open. Right now slow tourism is opening. It's not that tourists are not coming. Tourists are coming. 5 stars are open. Bangini work is, paperwork is going on. पण त्यांचा लोकलचा झडपीच बीजेपीचा तसा तो म्हणता आपण कशात जापाक देतो ना सिद्धेश. That is he has to go to the High Court. He has to go to the High Court because High Court has given green signal. NGT has given. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान साधन सुविधा सारक्यो नासतना नेटवर्क नासतना ऑनलायन शिक्षणाच्या नांवान चलयला ताच्या आड मोगो आंदोलन प्लान करता. सध्याचें मंत्रिमंडळ कसल्याच कामाचें ना म्हूण उठसूट सरकार सल्लागार नेमून लोकांचो पयसो खंय कड्डीत आसा. सरकार फक्त काणयो सांगता. मुख्यमंत्र्यान जाता जाल्यार सांखळेचो बस स्टँडूच करून दाखोवचो म्हूण चॅलेंज. भुरग्यांक प्रॉपर शिक्षण ना. भुरग्यांक ज्यो गोश्टी मेळपाक जाय, स्मार्टफोन मेळपाक जाय, त्यो प्रोवायड केल्ल्यो ना. त्या खातीर आसतलो एक मेमोरंडम आमी त्या भागांतलो डेप्टी कलेक्टर आसूं किंवा एसिस्टंट कलेक्टर जो आसा
त्या भागातलो ताका आमी दितले आनी इतलेंय करून जर सुदारणां जायना जाल्यार असेंब्लीच्या 3 दीस पयलीं आमी सगळे आझाद मैदानाचेर निशेध मोर्चा खातीर जमतले कारण सरकारान सगळी शिक्षण वेवस्था जी आसा ती खुटयेक बांदून घातिल्ली आसा पूण सांखळेंतलो बस स्टँड आजून पसून तुमचे कडेन कित्याक कंप्लीट जायना GSIDC मारता चेअरमॅन GSIDC तो मुख्यमंत्री कम्स फायनान्स डिपार्टमेंट अंडर GSIDC येता हे सगळें एकूच आन्सर दिवचें तांणी म्हाका जे कित्याक तांणी ते आजून कंप्लीट जायना आनी ते फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा स्वतंत्र जाय पसून कन्सल्टंट नॉमिनेशन त्याच्या वयल्यान सिद्ध जाता कॅबिनेट मंत्री काम करना मुख्यमंत्रीचे ऑफिस काम करना चीफ सेक्रेटरीचे ऑफिस काम करना सेक्रेटरी ऑफिस काम करना डायरेक्टर काम करना हेच्या वयल्यान सिद्ध जाता कन्सल्टंट अपॉइंट करप म्हणजे एक्टिविस्टच न्ही कोणाचेरय हल्लो जावं निशेध जावंकूच जाय म्हूण दाबोळेचो आमदार मंत्री महाविन उलयला सांकवाळे एक्टिविस्ट नारायणा वेल्या हल्ल्याचो तपास खंय वेवस्थीत चल्ला कांय लोक खंय ताचें नांव पेड्ड्यार करूंक फोटो सर्क्युलेट करतात कोणेय बरोबर फोटो काडलो म्हूण तो आपलो खास जायना कोणाचेंय कर्म आपल्या माथ्यार कित्याक काय म्हूण महाविनाचो आर्ग्युमेंट I condemn any type of lobbying, any type of assault on not only activists, anybody. The law and order situation should always be good, but at the same time, my earnest appeal to everybody: don't give anything any color. What is bad, and it should be so. So the law is taking its course. Police has taken action. Some people are producing some on social media, some photograph that I was seen with somebody. They're just trying to make it viral. Now anyone asks for a photograph here, I have to stand with that person. And why not? Tomorrow some mistake is committed by that particular person. I should be projected that I am encouraging something. It is very bad. PWD आनी राना खात्याच्या घाळपणान घरांतलो जोडकार भुरगो गेलो दोशी आसा तांचेर एक्शन घेयात म्हूण नुवें झाड पडून सोंपिल्ले रिचर्ड कॉस्ताचे फामिलीची राय मनोरा पुलिसेंत कागाळ नुवें रस्त्या कुशींची झाडां मारपाचें काम चलतालें ट्रॅफिक पुलीस एकेच वटेन सायनेजूय ना स्कुटरीन वतले रिचर्डाचेर झाड पडलें आगताक गेलो म्हज्या भयणी गेलो व्हडलो चेडो एकलो हनींग ह्या भुरग्याक ह्यानी मान उडयला आनी तें दूख आमकां जालां हे रोड सायड कोण कातयताय ते त्यान कांय ब्लॉकेज केलना ना कांय केलें ना ह्या भुरग्याक ह्यान मान उडयला आमकां हेजेर आमकां जस्टीस जाय आनी आम जस्टीस मेळ बगर आम बॉडी हात लावपा नाय Family member of Richard, this boy who expired yesterday, has come to give a complaint against authorities like PWD and forest. Innocent burgo, only 25 years old, from my village. तो बाळ वयता आसतना तेजेर झाड पडलें. He was unaware that such a huge tree, they try to push the tree खंय हेजेर JCBन खंय लोकयलां आनी तेन्ना तें पडलां. So it is suddenly it came and he lost his life. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. वन महोत्सवाच्या निमतान VM साळगांवकार कॉर्पोरेशनान रोपां लावपाची मोहीम हातांत घेतल्या धारबानोड्या कुळ्या आमदार मंत्री दीपक पावसकारान रोपां लायलीं बरोबर साळगांवकार कंपनीचे अधिकारी आशिल्ले साळगांवकार कंपनी वेगवेगळ्या पद्दतीन शेतकारांक आदार करता म्हूण तोखणाय हे दत्तराज साळगांवकर एग्रीकल्चर फार्म आनी हांगसरली नर्सरी फार्म ह्या वाठाराच्या लोकांक बरो काम दिता आनी हांगसरली नर्सरी जे विविध तरेची कलमां तयार करता हांगसर काजूची कलमां आंब्याची कलमां माडाचे कवाते अशे माडयेचे रोपां म्हणजे विविध तरेचे हांगसर झाडाची रोपां जी आसा कलमां जी आसा हांगा अवेलेबल आसता केन्नाच ना म्हणना इकडे फोन केल्या बरोबर तो आसा म्हणटा तुवें येवन व्हरपाची आनी त्या कारणान आमचो मतदारसंघ सुद्दां सगळ्यांक कितें आसता कलमां व्हरोन रावपाक जेन्ना ट्रान्सपोर्ट खूब पडटा तेन्ना तो तेतून पडना कित्याक ट्रान्सपोर्टाचे पयशे चड जाता कलमा परस आनी त्या खातीर लागीं आमकां अवेलेबल आसा म्हणून ह्या वाठाराक एक सोयीचें वातावरण आसा आमचें एनवायरमेंट बरें दवरपाक
ह्या वाठाराचे ग्रीन दवरपाक साळगांवकर एग्रीकल्चर फार्माचो मोलादीक वांटो आसा आनी आयज आमी सगळे एकठांय आयल्या आनी हांगसर वृक्ष उपळण केलां आनी वृक्ष म्हणजे झाडां लावपाचें जे म्हत्व आसा तें सुद्दां हेगडे बाबान आमकां प्रत्येका कडेन पावयल्लें आसा. फोंडा फर्स्ट संस्थेन फोंडेच्या ट्रॅफिक सेलांतल्या पुलिसांक रेनकोट दिले. पुलिसांक लोकांनी आदार करचो, तांच्यो अडचणी काम समजून घेवचें म्हूण फोंडा फर्स्टाचो राजेश वेरेंकार उलयलो. पुलिसांनी लोकांचे सेंटिमेंट वळखुचे, अडी अडचणीक खंय तांकां आदार करचो. फोंड्याच्या लोकां कडेन मागता की आमी जाता तितके ह्या ट्रॅफिक पुलिसांक सहकार्य करया आनी तेंच्या वेवस्थेक हातभार लावया. आतां पयलींच असो एक इन्सिडंट जाल्लो फाटीं आमकां आयकूं येल्लो की एका मनशाक 5 मिनटाच्या अंतरान काय अशेंच 200-300 मिटराच्या अंतरान 2 तालांव दिलो म्हणून. सो अशेंय बी घडटा तेन्ना पळय ट्रॅफिक पुलिसांची एक जबाबदारी आसा की तांच्यांनी थोडेशे सेंटिमेंट्स लोकांचे वळखूंक जाय. जी परिस्थिती आसता केन्ना केन्ना कोणी कठीण परिस्थितींतल्यान वता, अडी अडचणी खंय फार्मासीन वता आनी केन्ना केन्ना तो हेल्मेट घालपाक विसरता. सो ही वेवस्थीत परिस्थिती वळखून ट्रॅफिकांनी पुलिसांनी लोकांक सहकार्य करूंक जाय. जेन्ना आमचे लोकांचे आनी ट्रॅफिकाचे सहकार्य एकामेकांक मेळटले तेन्ना ही यंत्रणा वेवस्थीतपणान फुडें चलतली. हालींच लॉन्च जाल्ले आपाचे लेटस क्लीन गोवन पॉलिटिक्स मोहिमेक खंय गोंयकारांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. मोहिमेक नेट दिवंक आतां आपान लेटस क्लीन गोवन पॉलिटिक्स सॉंग लॉन्च केलां. काँग्रेस बीजेपीन मेळून गोंयकारांक कशे फटयले ताच्यो राजकी तिवल्यो बावल्यो. काँग्रेस बीजेपीक खंय बुद्ध शिकोवची पडटली. आमी आयज आमचे लॉन्चिंग ऑफ द कॅम्पेन सॉंग करपा आसा, पूण ताज्या पयलीं हांव सांगपाक सोदतां, आय वूड लायक टू टेल दॅट आमी कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली पळय ऑन द 3rd of July वी हॅड स्टार्टेड अ कॅम्पेन आनी द कॅम्पेन वॉज लेट्स क्लीन गोवन पॉलिटिक्स म्हणून. आय वूड लायक टू टेल आवर गोंयकार्स, सगळे गोंयकार भाव भयणीक सांगपाक सोदतां. सो 5 दीस जाता तें आसा, वी हॅव गॉट अरावंड 50,000 रिस्पॉन्स. म्हणल्यार लोकांक खंय तरी खात्री जाल्ली आसा की येस इट्स अ मार्क म्हणून वॉट इज क्रिएटेड बाय बोथ द पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, दॅट इज BJP एंड काँग्रेस. सो BJP आनी काँग्रेसान जो घात केल्लो आसा लोकांच्या मतां बरोबर, लोकांचे मॅन्डेट लोकांक दिल्ली, ताजेर हें सॉंग आमी आयज लॉन्च करतात. वी हॅव डिझायन इट इन सच अ वे दॅट इट रिचीज टू इच एंड एवरी गोवन्स. प्रत्येक मनशाच्या फोनार वचून तो एक प्रत्येक मनशाच्या घरांत वचपाक जाय हें सॉंग. वी हॅव टू टीच दीस बिट्रेज अ लेसन. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2य डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.